नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. शिवजयंती आसा आनी त्याच प्रमाणे गोंयभर भरपूर घडामोडी घडल्यात आनी तातूंतली सगळ्यात म्हत्वाची आनी जी घडामोड सकाळींसावन आमी तुमचे म्हऱ्याक कंटिन्युअसली हाडत आसात ते म्हळ्यार मोपा, जंय गांवकारांक डिटेन करून म्हापशा हाडल्यात आनी बार्देजांतल्या बाकीच्या कांय पुलीस स्टेशनांचेरूय व्हेल्यात. कित्याक लागून आनीक एक आमी आंदोलन पळयल्लें शेळ मेळावली आनी ताचे उपरांत आज जेन्ना मोपा डिमार्केशनाक टीम गेली तेन्ना गांवकारांनी तसोच एक पवित्रो घेतलो, आंदोलन केलें. कितें आसा ह्या आंदोलना फाटलीं कारणां, गांवकारांचे मुद्दे कितें हे आमी जाणून घेतात. आमकां जॉयन जातात आज सगळ्यांत पयलीं भरत बागकर जे कन्व्हिनर आसात धारगळ मोपा शेतकरी संघर्श समितीचे. भरत बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल म्हाका दिसता तुमी म्हापशा म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाच्या भायर उबे आसात. सो गोंयच्या अख्ख्या जनतेक कळपा खातीर हें आंदोलन कित्या खातीर आनी आज कितें जालें? हय, आयज सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार सर्वे करपाक येवपाचें आसा अशी आमकां कालूच कितें तरी खबर मेळ्ळी. आनी आमचे जे शेतकरी, गरीब शेतकरी एक्चुअली ते आतां फाटलो एक म्हयनोभर ह्या विशयाचेर आंदोलन करतात. आनी जर आमच्या जमिनीन घुसून सरकारी यंत्रणा आपल्या बळाचो, पुलिसांचो वापर करून जर थंय सर्वे करता जाल्यार आमी तांकां विरोध करपाक जाय अशें आमी राती जी आमी एक बैठक घेतली त्या बैठकींसून आमी ठरयलें. आनी त्या अनुशंगान आयज सकाळीं सगळे शेतकरी आसलेले ते ज्या जाग्याचेर सर्वे जावपाचो आसलेलो थंय हळू जमले. जवळ जवळ 150 शेतकरी जमले. जे हायवे जो आसा धारगळीन त्या हायवेचो पयलो जो वाडो आसा तो म्हटल्यार दाडाची वाडी. आनी दाडाचे वाडीसून नॉर्मली इतले दीस ते सर्वे करपाक येताले आनी थंयच ते येताले अशें आमच्या शेतकाऱ्यांनी गृहीत धरलें आनी ते थंयसर जमपाक लागले. पूण सरकारान कितें केलें, पुलिसांच्या सहकार्यान सगळ्यात पयलीं ते जी तेंची टीम आसलेली सर्वे करपी ती सर्वे करपी टीम घेवन डायरेक्ट ते मोपा एअरपोर्टाच्या गेटीचेर गेले. सो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर थंय गेले. आमच्या शेतकऱ्यांक ते कळ्ळें, शेतकरी आमचे रेडीच आसलेले. सो कशें मेळटा ते वाहनां घेवन चलोन धांवन म्हणटा तशें ते एकदां थंयसर त्या गेटीचेर पावले. आनी गेटीचेर वयता जाल्यार पळयतले जाल्यार कितें जवळ जवळ 700 ते 800 पुलीस पर्सनल व्हडले हेचे तेंचे हेचे म्हणजे पुलीस कॉन्स्टेबल आसलेले, ASI, PSI, PI आनी व्हडले लेवलाचे जे पुलीस ऑफिसर आसलेले ते सगळे ऑफिसर थंयसर आपलो जो फोर्स आहा तो दाखोवपाक उबे आसलेले. आमचे शेतकरी आबूज जाले, अरे अशें कित्याक जालें? कित्याक आमी केन्ना आंदोलन व्हडलें आंदोलन करूंक ना, आमी केन्ना पुलिसांक जावं गव्हर्मेंटाक त्रास करूंक ना. जाल्यार आमच्याच जाग्यान हे सर्वे करपाक येता, आमच्याच जाग्यान हे अतिक्रमण करता, आमी काय दुसऱ्याच्या जाग्यान वचना आनी आमच्या जाग्याचो आमी जर रक्षण करता जाल्यार इतलो व्हडलो पुलीस फोर्स घेवन आमचेर ते दबाव कित्याक हाडटात असो एक प्रश्न निर्माण जातलो. आता हेची पार्श्वभूमी तुमकां सांगता. आमचे हे गरीब शेतकरी सगळे जाण 31 डिसेंबर म्हणजे ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो. ह्या 31 डिसेंबराक न्यूज पेपराचेर एक एडवर्टायजमेंट येयली, नोटिफिकेशन प्रसिद्ध जालें आनी तेन्ना कळ्ळें की धारगळसून म्हणजे हायवे जो आसा धारगळचो टू मोपा विमानतळा पर्यंत जो लिंक रोड आसलो, जोड रस्तो आसलो तो इतली वर्सां तेंच्यांनी सर्वे करूंकूच ना, एक्वायर करूंकूच नासलो. आनी ऑल ऑफ अ सडन ह्या पेपराचेर तेंच्यांनी सर्वे नंबर घातले धारगळ आनी वारखंड नागझर पंचायतीचे आनी खंयच्या खंयच्या लोकांचे खंयचे खंयचे सर्वे नंबर आनी कितली जमीन वयता ती थंयसर तेंच्यांनी पब्लीश केली. हे सगळें वाचून लोक आमचे आबूज जाले. आमचे बाबडे गरीब शेतकरी, अशिक्षीत शेतकरी तांकां कळना जालें आतां कितें करचें म्हणून. आनी एकटो 2 जाण शेतकरी अशे आहा की तेंचे एकट्याची 36,000 स्क्वेअर मिटर जागो वयता, एकट्याचो 10,000 12,000 आनी बाकीचे शेतकरी आसा जवळ जवळ 150 शेतकरी आसा थंयसर. ह्या शेतकारांची जमीन ह्या मोपा लिंक रोडाक लागून वयता, म्हणजे धारगळ टू मोपा विमानतळाच्या लिंक रोडाक लागून वयता. आता लोकांनी सगळ्यांनी बैठकी घेतल्यो, विचार विनिमय केलो आनी ठरयलें की ना, आमी हेका विरोध करपाक जाय. आता सर्वसामान्य लोक म्हणटाले कितें गोंयचे, अरे हे शेतकरी कित्याक रे विरोध करतात, विकास जाता न्हू तो मोपा एअरपोर्टाच्या निमतान. पूण हेची पार्श्वभूमी हांव थोडक्यान सांगता. ज्या जाग्यांसून हो रोड तेंच्यांनी व्हरपाचो ठरयला त्या जाग्यान अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस जो आसा त्या 1 किलोमीटर रेडियसान ऑलरेडी कितलेशेच सरकारी प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा आनी ह्याच आमच्या गरीब शेतकऱ्यांनी थंय जागो दिल्लो आसा. आता उदाहरण दिवचें जालें जाल्यार थंयसर आयुष हॉस्पिटल म्हणून जवळ जवळ 500 कोटीचे हॉस्पिटल थंय बांदतात. तेच्या उपरांत थंयसर स्पोर्ट्स सिटी म्हणून एक 10-15 वर्सां फाटीं तुमी आयकलां आसतलें जमीन एक्वायर केल्ली क्रीडा नगरी.
क्रीडा नगरीक प्रमोद न्हू 23 lakhs स्क्वेअर मिटर जागो आमच्या सगळी शेत जमनी हा. त्या शेतान आम्ही भात लायताले, ऊस लायताले, मळे लायताले भाजयेंचे पावसान. आणि ही जमीन आम्ही झगडी केली, आमकां इतली जमीन दिवंक मेळची ना म्हणून. मागीर झगडून आम्ही ती 9 लाखाचेर हाडली. जालें. मागीर थंयसर क्रीडा नगरी सोडून त्यांनी क्रिकेट स्टेडियम म्हणून थंयसर जागा एक्वायर केली. मागीर थंयसर त्यांनी आता रवींद्र भवन बांधता म्हणून जागा एक्वायर केली. पळय विदिन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर हा. आणि मागीर सगळ्यान व्हडलें, दिस इज एक्चुअली द ब्लंडर, थंयसर कॅनल वयता, तिलारी कॅनल म्हणटा पळय तो व्हडलो, तो त्याच जाग्यासून वयता, त्याच 1 किलोमिटरांसून. ऑलमोस्ट फॉर 4 किलोमीटर लांबी हा तो कॅनल. आणि त्या कॅनलान उदक येता. आणि मागीर थंयसर बारीक बारीक कालवे आहा, सायडीच्यान कालवे आसा. थंयसर आता शेतां करा म्हणून सरकारान सांगलें. 2 जाण शेतकारांनी फेन्सिंग घालपाक कितले 2 लाखाचे हे केले, सबसिडी घेतली आणि फेन्सिंग घातलें. आणि नेटान सारकी एक्टिव्हिटी करतलो, ऊस लायतलो म्हणून. आणि एक दीस मदींच असले नोटिफिकेशन येता की तुमची जमीन आमकां जाय. अरे ऑलरेडी आम्ही जमीन दिल्या, तुमचो जो कितें विकास म्हणटात पळय ताका आमी सहकार्य केल्लेलें आसा. हे सगळे प्रकल्प जे हांवें तुका सांगला पळय, ओके. आणि तेतून हो तूं हायवे रस्तो जो आसा तो भितून घुसयता. आणि सध्या आमी मेल्लेले आहा तांकां आमकां सामकेच मारून उडयता अशें म्हाका दिसता. आणि एक सांगता तुका, हो जो हायवे आहा पळय, आतां हो जो रस्तो आहा पळय 8 मिटराचो रस्तो. आमी सादे मनीस, आमकां कितें कळना रे. पूण हे म्हणटात कितें की हो हायवे कितल्या किलोमिटराचो हायवे, 8 किलोमिटराचो हायवे. फक्त हायवे टू मोपा, म्हणजे हो जो सध्या हायवे NH66 हायवे आहा पळय धारगळसून मोपा विमानतळाचेर वचपा खातीर 8 किलोमिटराचो हो हायवे. आणि तो फुडें खंय वचना. म्हणजे तेंच्यांनी इतले हे लेवलाचेर पावले की स्पेशल 8 किलोमिटराचो हायवे हांव नकळो आनी इंडियन आसा, भारत देशात आसतलो काय म्हणून. सो हो जो 166S म्हणून ताका नाव केला. आणि तो हायवे जो आसा तो बळजबरीन आता ते एक्वायर करता. आणि पळय जो हायवे सुरू जातलो पळय, तो हायवे सुरू जाता थंय कितलो एक्वायर करतो जमीन. हे तेंच्यांनी हायवे रुंदी कर 120 स्क्वेअर मिटर. पळय 120 स्क्वेअर मिटर थंयसर रस्तो तेंच्यांनी आखलो. आता 120 स्क्वेअर मिटर असो रस्तो वचपाक खरीच गरज आसा काय? कित्याक जो मेन हायवे आसा पळय, जो आता पत्रा ड्यू टू पणजे वयतलो, तो मेन हायवे मरे 30 मिटरान जाता. आणि ज्या जाग्याचेर सर्व्हिस रोड आहा थंय 40 मिटरान जाता. सो 30 मिटरान आणि 40 मिटरान जर रस्तो हायवे जाता जाल्यार आमच्या गरिबांची 120 मिटर जागो कित्याक रुंद घेवपाचो हेंच्यांनी, हो एक आमचो प्रश्न आसा. सेकंडली आमचो मरे फुडें तो आमी आता ज्या जाग्याचेर आमी आंदोलन करता थंय ऊस उबो आसा, ऊस पीक उबो आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट ह्या विकान, ह्या आठवड्यान आमी तो कातरपाचो. जे शेतकरी आतां व्हरून मागीर ते हेतून व्हरून विकतात न्हू ते शेतकरी, खंयसर तो कारखानो आसा थंय व्हरून विकतले. आणि अशें आसतना सर्वे जेन्ना करपाचे आसले ते आदले दीस मरे उजो पडलो ताका. अख्ख्या ऊसाक उजो पडलो. आणि आख्खो ऊस अक्षर शेतकरी रडटाले मरे. त्याचे व्हिडिओ जर पळयशीत तितून, आणि अक्षरशः त्यांच्या तोंडांसून मरे गाळी येताले. वायट दिसता आयकोन, कित्याक तांकां आनी उदरनिर्वाहाचे साधन ना रे बाबा. तेंचे साधन फक्त हे शेत जमीन. आणि मागीर जालें कितें, आमकां आमचो लोकल MLA आसा पळय बाबू आजगांवकर, तो म्हणपाक लागलो आपल्या वांगडा तुमी चर्चा करपाक येयात, डिस्कस करया आणि तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करया. सो नागझर म्हणून एक गांव आसा, त्या नागझर गांवान वस मंदिर म्हणून थंयसर एक हॉल आसा. त्या हॉलान आमी एक बैठक बसयली. आणि त्या बैठकीन तो येयलो, आमदार येयलो. आणि सगळे शेतकरी असले, जवळजवळ 300-400 शेतकरी असले. आणि आमचे जे कितें मागण्यो आसल्यो, आमचे जे कितें ग्रिव्हन्सीस असले ते आमी तेच्या फुड्यान मांडले. पूण थंयसर तेणी आमकां कांयच उतर दिवंक ना. आपल्या हातीन कांय ना म्हणपाक लागलो. आपूण तुमकां CM कडेन व्हरता. सो ती मिटींग आमची फेलूच कशी जाली, कित्याक कांयच अर्थ नासलो मिटींगेक. तो तरी पूण ओके, तांकां मान दिवंक जावो, गव्हर्मेंटाक मान दिवंक जावो, CMक मान दिवंक जावो म्हणून CM कडेन गेले. CMन आमकां कितें सांगलें की तुमकां आपूण जाता तितलो हेल्प करता, तुमी ते सर्वे आडावंक नाका. तुमच्या जमिनी कोणाचे गेल्या, कितल्या लोकांचे गेल्या. आमी सांगले 150 लोकांचे गेल्या. चल फॅमिलीन तुमकां एक जॉब दिता. एअरपोर्टाचेर न्हू, आउट ऑफ ट्रॅक वचून हांगा पणजे जे ऑफिसां आतां येतली पळय मेडिकल कॉलेज आनी कितें कितें, थंयसर तुमकां प्रत्येकाक एक जॉब दिता. मागीर एक शेतकरी म्हटलो, आमी जे 10 वर्सां फाटीं तुमकां जमीन दिल्या पळय, त्या जमिनीचे 5 रुपयान तुमी आमकां हे कॉम्पेन्सेशन दिला. कितल्या रुपयान? 5 रुपयान. म्हणजे डिक्लेअर केला. एकूय पयसो तेतूंतलो आपले कडेन पावोंक ना. म्हणजे शेतकऱ्यांचे जमनी घेतला, ऑलरेडी प्रोजेक्ट सुरू जाल्या, हेचो कॅनलाचे उदक ऑलरेडी पावलें शेतान, पूण कॅनलाक ज्या लोकांची जमीन गेला तांकां 2 रुपया अजून मेळोंक ना. सो ते जेन्ना तेच्या निदर्शनाक हाडून दिले पळय, अरे अशें कशें जातलें काय म्हणपाक लागलो. तशें जाल्यार आपूण म्हणपाक तुमकां आतांच्या रेटीन दिता. हे CMचे आमकां पळय हे गाजर दाखयता त्या प्रमाणे. सो भूल हे केल्ल्या भशेन तेणी प्रयत्न केलो. आमचे शेतकरी ताका कशेंच हे दिवंक ना, ताका बरें पॉझिटिव्ह आन्सर दिवंक ना. तेंच्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांनी सांगलें की ना, आमी आमच्यो जमनी दिवच्यो ना. आणि व्हडलो ब्लंडर सगळ्यान व्हडलो, जो हायवे आता जो हे करता पळय एक्वायर करता,
थंयसर तो जो कालवो आसा, कॅनल आसा, त्या कॅनलाची जी कमांड एरिया आसा, त्या कमांड एरियेन आता खांबे घालतले आणि त्या कमांड एरियेन खांबे घालून त्याच्या वयरसून तो कितें म्हणटा फ्लायओव्हर वयतलो, हायवे वयतलो. हांगा एक सरकाराक म्हाका प्रश्न करीनसो दिसता, येदो व्हडलो कालवो तुम्ही बांदला, किर्लारी कॅनल, तो इतले कोट्यांनी रुपया मोडल्या, सगळ्या शेतकऱ्यांक तुम्ही बरी आशा दाखयल्यात, बरी आश्वासनां दाखयल्यात की शेतीप्रधान तुमचो हो भाग आसा, तो बरी बरी शेती करा, बरे बरे पीक घेया, आणि त्याच एरियेन जर तुम्ही आता रस्तो करता, सगळी शेताची नासाडी करून, सगळी एरिया कॅप्चर करून, जाल्यार शेतकऱ्यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पळोवचें. सो शेतकऱ्यांनी ठाम निर्णय केलेलो आसा की ना, आमी ही जमीन आता कशीच दिवचे ना, इतले पयलीं आमी जमीन दिल्लेली आसा, आमी ऑलरेडी बुडलेले आसा, आमकां आनीक कित्याक बुडयताय, आनीक कितलेशेच पंचायती आसा, त्या पंचायतींनी जर तुम्ही रस्तो हो आखलो जाल्यार पॉसिबल आसा तुमच्या लेवलाचेर. आणि हो 8 किलोमिटरचो रस्तो आसा पळय, आणि जर तेंच्यांनी स्टडी केली जाल्यार 4 मिटराच्या अंतराचो सुद्धा तेंच्यानी हायवे करपाक जाता मोपा एअरपोर्ट वचपाक. पूण हांव नकळो थंय कितें म्होव लागला काय म्हणून सगळे येवन थंयच घुसतात, ताका लागून आमकां डावट येता की एक गजाल सांगात की जेन्ना एअरपोर्ट प्लॅन केला तेन्ना एअरपोर्टा कडेन वचपाक हायवे प्लॅन केल्लो आसतलोच न्ही. तो सुद्धा ते सारखे तुझे. ऍक्च्युली कितें हा, कोणी घर बांधता जाल्यार पयलीं वाट पळयतलो की ना, घरा कडेन वचपाक रस्तो आसा कितें पळयतलो की ना. हेंच्यांनी व्हडलो मोपा पठाराचेर बांदलो एअरपोर्ट, ऑलमोस्ट ते म्हणटात तेंच्या भाशेन आता 30% 40% कंप्लीट जालो, आणि आता जोक म्हणल्यार आता वाट सोदतात. आता तेन्ना मरे पर्रीकर आसतना खंय तेणी एक रस्तो हे केल्लो, आणि तेचे पयलीं आनी 2 रस्ते ऑलरेडी थंय हे केल्लेले आसात, आणि हो 3रो रस्तो. आता 3 रस्ते घेऊन ते कित्याक लागून आनी कितें नाटक करता आमच्या सर्वसामान्य लोकांक ते कळना, आणि तेजे ऑफिसर आहात ते बी आमकां सांगनात. कळ्ळें न्हू. तुम्ही कितें म्हणटात, ऑलरेडी 2 रुटा खातीर जागो एक्वायर केल्लो आसा आनी हो 3रो रूट. हय, कित्याक जेन्ना तो जागो एक्वायर केला पळय तेचे फुडें कितें जालें कोणाकूच खबर ना. आणि माझ्या माहिती प्रमाणे एका रुटाचो तर ऑलरेडी तेंच्यांनी जागो एक्वायर करून त्यांचे सर्वे नंबरार तेंची नावां चडली पासून, पीडब्ल्यूडी आणि कोण कोण बाकीचे आसा पळय तेंचे ते. कळ्ळें न्हू. सो तेचेर हे उलोवपाकूच तयार ना, आणि हो एक नवो रस्तो तयार केला तेंच्यांनी, ज्या हेचेर जवळ जवळ 8 किलोमीटर, आणि तुमकां सांगला प्रमाणे 120 मीटर तो सुरवातीक घेतलो, मातसो 1 किलोमीटर गेलो 1 मिटरा पर्यंत तो 80 मिटराचेर येतलो, आणि मागीर 60 मीटर आसा तो आख्खो मोपा एअरपोर्टा पर्यंत तो व्हरतलो. आमी तांकां परत परत विचारलें की हो जो मेन हायवे आसा धारगळसून आता फुडें पर्वरी आणि हांगा पणजे वयतलो, तो जर 30 आणि 40 मिटरान जर जाता सर, जाल्यार तूं आमचो हो जागो 80 मीटर कित्याक घेताय, कित्याक आमच्या शेतकऱ्यांची बेश्टी तूं हे करताय, असो विचार केलो. पूण मागीर आमचे ते कशेंच आयकना, आणि लास्टाक तेंच्यांनी आयज पुलीस हाडले, जवळ जवळ 600-700 व्हडले व्हडले SP DYSP SP लेवलाचे पुलीस हाडले, आणि आमची सगळी खास करून महिला कपड्यांची धाकटी धाकटी भुरगीं आहा ती घरा कडेन रडटात, तशीच तांकां उखल्ली घातली. आणि आयज कितें कॉमीक तूं पळय, आमकां कळना खंय व्हरतात, कित्याक शेतकरी आमचे गरीब, तांकां असले केन्ना फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स तो, ते समजले आमकां पेडण्या पुलीस स्टेशन व्हरता, कित्याक ते आमकां लागता न्हू. आमचे 2 गाडयो हाडल्यो, त्यो म्हापशा हाडल्यो, एक गाडी आसली ती अंजुना व्हेली, आणि अंजुना व्हेली गाडी पळय तांकां सांगलें ना ना मातशें रावन तुमकां पेडण्या व्हरता म्हणून तांकां बसयले, आणि पेडण्या वचपाक गेले ते, परत अर्द्यार गेले, आणि परत वापस येयले, परत अंजुना गेले. म्हणजे हो एक प्रकारचो टॉर्चर कसो. कित्याक आमी आमच्या हक्काक झगडटा म्हणून टॉर्चर मरे हो. आमी लोकांच्या जागेन अतिक्रमण केला, आमी लोकांच्या जागेन वचून ट्रेसपास केला जाल्यार सांगा. तुम्ही सुद्धा म्हापशा पुलीस स्टेशनाच्या भायर आहात. सद्याक ज्या लोकांक ती डिटेन करून हाडल्यात तांकां कितें सोडपाचे हालचाली चल्ल्यात, कितें चल्ला? हय 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 आता ऑलमोस्ट आता म्हणजे आता अशे ते कायदे तज्ञ सांगतात की सूर्य मावळलो की ते महिला आहा तांकां ते भितर धरूंक शकना. आणि सेकंडली कितें केस रजिस्टर करता रे काय अशी आमी म्हायती काडली जाल्यार ते ना म्हणटात, केस रजिस्टर जावची ना, फक्त डिटेन म्हणून ती फॉर्मां भरला तेंची, म्हणजे तेचे जे कितें बायोडेटा कसो आसता पळय, नांव तेंचे आणि एड्रेस आणि एज, ते ती फॉर्मां भरून घेतला तेंची, आणि आता सोडपाच्या मार्गार आसात ते. ओके, आता आमी बसतले परत, आणि आता जे कोण आमचे कार्यकर्ते आहात ते म्हणटात आमी प्राणपणान लढटले. हो जो आमचेर अन्याय जाता, आमची ही जमीन तुम्ही हिसकावून जी घेवंक सोदतात ती प्लीज घेवंक नाका. कित्याक जर तुमकां आता खरोच तो रस्तो करपाचो आसा जाल्यार आमच्या मड्या वयरसून, हो शब्द हांव वापरता, आमच्या डेड बॉडी वरसून तुमकां तुमचे ते रोलर आणि तुमचे ते JCB व्हरचे पडटले. आमी प्राणपणान लढटले, शेवटचो श्वास आसा पर्यंत लढटले. पूण सध्या जो रस्तो तुम्ही व्हरोंक सोदता तेतून एक कुटील डाव आमकां दिसता, तेका लागून तो रस्तो आमी तुमकां कशेंच व्हरोंक दिवचे ना, आमची जमीन आमी तुमकां केन्नाच दिवचे ना ह्या रस्त्या खातीर. थँक्स अ लॉट, कारण जॉईन जाले आणि इतल्या सोप्यात आणि विस्कटावणी करून अख्ख्या गोंयकाराक सांगले हो इशू कितें तो. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. हांव थंयच्यान वता डायरेक्टली मकबुला म्हऱ्याक, जे आमचे पेडणेचे रिपोर्टर आसात. मकबूल, सकाळी सावन तूं हो इशू फॉलो करता, तुवें
भरत जें उलयलो तेंय आयकलें. वॉट इज युअर टेक? तुका कितें दिसता हें खंय वतलें? कारण डिमार्केशन आतां सुरू जालां, परतय चलतलें. तुका कितें आयकूं येता? सर सांगपाचें म्हटल्यार जे पयलीं शेतकऱ्याचे जमीन घेतल्या आणि तांकां तितले पयशे मेळोंक जाय किंवा आनी काय मेळोंक जाय, फॅसिलिटी कांयच मेळोंक ना. त्या खातीर ते शेतकरी सध्या म्हणटात तेय बी गेले आणि आमी आतां हे जर रस्तो आमी जर तांकां दित करप कितें फुडें? आणि तेंचे कितें आसा, आयज पुलिसांक पळोवन ते सामके हे जाले. हरशी जर कमी प्रमाणात जर येवन जर तेंच्यांनी जर हे केले, सर्वे केले किंवा आनी कितें केलें, ते लोक साळोवचे नासले. पण जेन्ना हे पोलीस फोर्स एक 800 मेरेन जर पोलीस फोर्स, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, डेप्युटी पीआय पोलीस सगळे ए टू झेड तेंच्यांनी फोर्स घेवन आयले आणि एक प्रकारचे आंदोलनच करपाक आयले. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयले उपरांत ते लोक सामके हे जाले. आणि म्हाका दिसता सर आतां सध्या लोकांक अरेस्ट केल्लेले आसात आणि लोकांक व्हेल्लेले आसात, पण हे हांगाच थांबपाचें ना. जे तेंच्या हक्का खातीर ते लढतले. आणि एक ऑफिसराक वचून इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळें सर, ते कितें म्हणटात, जर आमी हायवेच्यान जर मोवपाक हे करतात जाल्यार त्रास जातलो फुडें. जे एअरपोर्टाक जे लोक येता वयता किंवा आनी एम्ब्युलन्स आनी कितें ट्राफीक आसतलें त्याच्या खातीर खंय तरी प्रॉब्लेम जातले. त्या खातीर आमी हांगाच्यान रोड करपाचे तयारी आसा. आणि ते आनी हे म्हटलेलें की अख्ख्या भारतान दुसरो नंबर लागता म्हणटा मोवपाक, त्या खातीर हे डेव्हलपमेंट चाललेले आसा. आणि जर लोक जर शेतकरी जर शांतान जर बसून हे जर सॉल्व करूंक शकता जाल्यार आमी ताका कोऑपरेटिव्ह करूं शकतात, अशें तेंच्या अधिकाऱ्या कडसून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा. थँक्स अ लॉट मकबूल. तुमच्या नाव आमच्या महेश गाडीमारा वता, सिनियर रिपोर्टर. महेश, कितें आहा आयची अपडेट? या महेश. प्रमोद हांव सीएमाच्या बंगल्यार आसा, थंय मिटिंगे चालू आसात. फाल्यां निती आयोगाची मिटींग आसा प्रायम मिनिस्टरा वांगडा. अजून आमकां सीएम मेळोंक ना. सीएम मेळटकीच कळटलें की गोंयचे कितें प्लॅन आहात ते. सो एक म्हणजे आमकां हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे मेळ्ळा. तांच्यांनी सांगलां की जी हॉस्पिटलां ऑनगोईंग हॉस्पिटल जी सध्या प्रोजेक्ट चालू आहा गोंयांत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुंयाचे, कुडचड्याचे, सांकवाळाचे, ती हॉस्पिटल्स तेंचे अपग्रेडेशन आनी तेंचे कंप्लीट काम करपाचे सरकारान थारायला जाता इतले फास्ट. सो ऑक्टोबर मेरेन तरी, म्हणजे ऑगस्ट तेंच्यांनी अशें म्हटलां, ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन स हॉस्पिटलांचें काम स्टार्ट जातलें. एक्चुअली थंय पेशंटांक बीन चॅक करपाक येतले. दुसरें म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कार्डियाक फेसिलिटी बेगिनात बेगीन स्टार्ट करपाक येतली, जेणे करून तांकां जीएमसीन येवपाची गरज ना आनी पॅथोलॅबूय स्टार्ट जातलो. आनी एक गजाल म्हणजे प्रमोद, आमी आतां अशें पळयतात की महाराष्ट्रान मातशे केसी वाडपाक लागल्यात. सो हाचेर तांकां आमी विचारलें कितें करपाचें आहा, गोंयची सद्या स्ट्रॅटेजी कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलां की हाच्या विशीं आमी मिटींग घेतले. सद्या आमी तेंच्यान पळयता आमी ते थंय कितले केसीस वाडटा आनी कशें कितें तें, आनी मागीरूच हाचेर डिसिजन घेवपाक येतलें. आनी एक प्रमोद म्हणजे पणजे शिगमोत्सव आसा तेन्ना हो जो शिगमो आहा तो एक म्हणजे पणजे आसतलो 3 तारीख, आनी हांगा आसतलो म्हापशा, आनी एक फोंड्या जावपाचो आहा, पूण फोंड्याची अजून डेट डिक्लेअर जावना. प्रमोद. या थँक्स महेश. हांव विवेका म्हऱ्या वता, जंय शिवजयंती चालू आसा फोंड्या. विवेक, गो अहेड. कितें आहा परिस्थिती आनी फोंडेची अपडेट कितें? सगळ्यात प्रथम आयज शिवजयंती साजरी जाली सरकारी पातळीचेर. पण म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आनी गव्हर्नमेंट ह्या दोन्ही माध्यमांतल्यानी साजरी केली वता. सो पारंपारीक तेंच्यांनी जो एमएलए आहा मडकय आनी बांदोड्या पंचायतीकाय तेंच्यांनी इन्व्हिटेशन दिल्लें. पण काही गजालीक लागून तांकां विश्वासान घेवना अशें म्हणून ते दोगी जाण येनासतना रावले. आनी सीएमा थ्रू आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे यांच्या शिवजयंती साजरी जाली. तेज्या उपरांत सुदीन ढवळीकर आनी पंचायत, बांदोड पंचायत आनी कोवळे पंचायत हे सेपरेट येवन तेंच्यांनी मागीर सेपरेट शिवजयंती साजरी केली. जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलें की इन्व्हिटेशन दिवप हें न्ही, पण तांकां मान जो दिवंक जाय आसलो बांदोड्या पंचायत इतल्या वर्सां दिताले तो आतां दिना ते 2 वर्सां जालीं. तो सीएमान खंय तरी दोळे उगडचे अशें म्हणून एमएलए उलोवन दाखयला. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जी आमी म्हणटाले जो व्यंकटेश नायक कावन्सिलर आशिल्लो तो बीजेपींतल्यान गोवा फॉरवर्डान गेलो. आनी तशीच चंद्रकला नायक तिजीच भावजय ती कावन्सिलर म्हणून निवडून आयिल्ली आनी ती बीजेपीन आशिल्ली. सो तिणें आयज बीजेपींतल्यान रिजायन जाल्ले आसा. सो म्हाका दिसता तिजोय प्लॅन म्हणल्यार गोवा फॉरवर्डाकूच जॉयन जावपाचो असो संभव येता. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव श्याम सुंदर फट्टेमाऱ्या वता. प्रमोद, आतांच जे पेडण्या मोपा एअरपोर्टाच्या रोडाक जे हे करताले, रोड करता म्हणून एज्युटेशन करताले ते शेतकरी सुमार 80 सुमार महिला तांकां हाडून पुलीस स्टेशनान भितर पेडण्याच्यान हाडल्या आनी भितर बसयल्या. आणि आता पेडण्याचो पीआय युवा दळवी तो येयल्लो आहा.
आणि आता त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे सांज जावच्या पयलीं तांकां सुट्टले म्हणून त्यांची सगळ्यांची फॉर्मां डिटेन केल्या म्हणून त्यांची फॉर्मां सगळी भरून घेतलेली आहा त्यांची. आणि आता पळय 2 बशी भरून हाडलेल्यो 2 बशी आसात तयार. आता परत तांकां धाडटले अशें म्हूण सांगतात. दुसरे प्रमोद एक राती टॅक्सीवाल्यांचे काल एज्युटेशन जो योगेश गोवेकर म्हणून आसा ताका अरेस्ट केलो कित्याक तेणी मोबायलाचेर व्हिडिओ व्हायरल केलो म्हणून हेका लागून ताका कलंगूट पुलिशेन तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लो राती. आणि त्या उपरांत कितले म्हणजे 2,000 सुमार सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर पुलीस स्टेशनाचेर येयले आणि ताका कित्याक अरेस्ट केला कित्याक आमकां अरेस्ट केला म्हणून ह्यो तेंच्यांनी एज्युटेशन केलें. आनी त्याच्या उपरांत मागीर राती उपरांत एका उपरांत सुमार ताका मागीर बेल गेलो आनी तो बेल आउट जालो. आणि हे जाले. आणि दुसरे आयज म्हापश्यान कलंगूट शिवजयंती व्हडा उमेदीन साजरी केली. थंयच्यान विक्रमा मरे वता वास्कोची अपडेट घेवया. विक्रम, गो अहेड. सर सद्याक तरी वास्कोन रिझर्वेशनाच्या नावाचेर बरो बोवाळ जाल्लो आसा आणि जशें आमकां दिसून येता की हांगा वास्कोन जेन्ना रिझर्वेशन जालें चडशे रिझर्वेशन जे लेडीज आसा ते वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडले. सो आयज वास्कोचो बीजेपी चीफ जो आसा दीपक नायक ताणें आपले कॅम्पेनिंग चालू करपा खातीर आपलें ऑफिस ओपन केलें आनी दवरून ताणें चालू केलें. आनी ताणें सांगलें की जे आपल्याक रिझर्वेशन जालां आपल्याक ताचो कांय फरक पडना, आपल्या लोकां खातीर काम केलें. सो आपल्याक लोक जिखोन हाडटले हाजी ताणें कॉन्फिडन्स एक्सप्रेस केलो. आनी ताचे इनॉग्रेशनाक आयज सर वास्कोचे आमदार कालू सालमेद आशिल्ले आनी बीजेपीचे राज्यसभा MP विनय तेंडुलकर आयिल्ले. सो जेन्ना आमी तेंडुलकराक विचारलें की ही टोल्ड अस की तो जे मुर्मुगांव तालुक्याचे जे इलेक्शन आसा तेजे प्रभारी म्हणून तांकां अपॉयंट केल्लो आसा. सो वी पुट अ क्वेश्चन टू हिम. आमी तांकां विचारलें की सद्याक तरी जे चारूय आमदार आसा बीजेपीचे मुर्मुगांव सगळ्यात स्ट्रॉंग प्रेझेन्स बीजेपीचे अख्खे गोंयांत आसा. म्हणजे 4 MLA आसा, 2 मिनिस्टर आसा आनी सगळे कडेन एकामेकाचेर सगळे लोक कॉन्ट्र आसात. म्हणजे अलिनाक जरी पळयत ती डबल ट्रॅकिंगाचे अगेन्स्ट बेजार आसा. त्या वाटेन कार्लूस मेलिनाचेर बेजार आसा रिझर्वेशना खातीर. एका वाटेन मोविनान काल एक स्टेटमेंट केला की आमकां कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना आनी आमी जे मनीस प्लॅन केल्ले ते खंय तरी वॉर्ड सगळे चेंज जावंक शकता. सो तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण दिल्ली आशिल्लो आपल्याक रिझर्वेशनाचें कांयच खबर ना, पूण जेन्ना आपूण हांगा आयलो तेन्ना आपल्यान पळयलें की जायते लोक बेजार आसा. आनी म्हणजे रिझर्वेशन जे जालां ताचो डिसिजन कोर्ट घेतलो. तरी आसतना हे जे मुर्मुगांवच्या वाठारांत जे सगळे MLA एकामेकाचेर बेजार आसा तांचे खंय तरी सुटका काडून CM कडेन वचून तांकां एक प्लॅटफॉर्माचेर बसून कितें डिफरन्स आसा ते सॉल्व करतले अशें तांच्यांनी सांगलां. एट द सेम टायम जेन्ना आमी कालूसाक विचारलें ताजो कितें स्टेप आसा ताणें परते आयज हें केलां आनी विनय तेंडुलकराच्या फुडल्यान ताणें डिमांड केलां की ताणें सांगलां की विनय तेंडुलकर आयज आमचे बरोबर आसा आनी राज्यसभा MP आसा ताजे मुखार आपूण क्लियरली CMक डिमांड करता की खंय तरी मिलिंद नायकाची मिनिस्ट्री ड्रॉप कर. आय थिंक म्हाका दिसता हें जें फोंडेचें राजकारण आसा ताजे उपरांत मुरगांवचें राजकारण आनी प्रत्येक कडेन कशें नाल्यार कशे तरेन तरी जी एक अंतर्गत जी भारतीय जनता पक्षा भितर जो आमी सदांच प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणटाले ती इलेक्शनां लागीं पावतात किंवा म्युनिसिपालिटी सारकी इलेक्शन्स येतात तो जो इंटरनल प्रॉब्लेम आसा तो सरफेस जाता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.